जेन्ना आयज आमी साक येतलो तेन्ना हांव भयाली करता तेन्ना पयसुल्यान दिसाची भेट सुरू जाता. मागीर लाक्षिकांक येतना आमी पयलीं पावूंक जाय. पाद्रीक आमी जायते कोणी गायन करता तेन्ना कितें म्हणटा, यात्रिकांक येवखात दिवपाक गायन करुया. येवखात दिवपाक हांव करना, म्हाका जाय तेन्ना येता, वेळ आमी जाणा विसरलो, वेळार येवची गरज आसा. आनी त्या खातीर ते भाशेन आनी तेच बरोबर देवाच्या उतरांक आमी वांटो घेवची गरज. 2 दिसान आमी वांटो घेता देवाच्या उतरांच्या मेजान आनी ह्या कुमयण्याच्या मेजान. त्या खातीर दोनूय गरजेचे. उतर देवाचे जेजूचे आमकां गरजेचें आनी तेच बरोबर मुद्यांतूय वांटो घेवप. त्या खातीर कसले मनान देवाचें उतर आमी आयकूंक नियाळप तें आमच्या जिवितांत घालप ही आमकां एक दिसाची भेट व्हडली संदी. आनी 4 सुवातेर जेजूचे आसने आमी अनुभवता उंड्या सोऱ्याच्या रुपान. जेजू जी आमकां जिवीत पासयता हे उंड्या सोऱ्याच्या आयच्या वाचपाक आमी कोणें रातचें वतना तो आमकां जिवीत आमी जाणा. आयज आमी जेवतले तें जेवण आमच्या पोटांत हें तुमचें ना, शीत जाल्यार शीतूच तें कुडींत वेता. तें आमच्या जिवितांत आमचेच कुडीचें एके भाशेन वांटो जाता. तेच भाशेन जेजू जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी घेता तो आमच्या जिविताचो भाग जाता. त्या खातीर जिवीत तो पासयता आमकां सुबाम जिवीत तो पासयता. तो असले मनान कितें भाशेन आमी वांटो घेतना जेजू वाटेचो उडो सर्गीच्या जिवीत पासयता तो म्हणून ओळखून घेवन आमी एक्सराच्या मनान दिसान वांटो घेवप. आमकां जितली फावटी संदी मेळटा तातूंतल्यान हे कृपा आमकां दिसान त्या भेटेंतल्यान मेळटा ती आमी घेवप आमकां आदार मेळटा. ह्या दिसांनी जायत्या जाणांक दिसान वांटो घेवंक मेळना तेन्ना आमी कितें करुया, घरांत थोडी आमकां हे मिन्स ऑफ कम्युनिकेशना वरवीं आमकां घडये खूब मेळटा तेन्ना तातूंतल्यान आमी एके भाशेन नियाळ करूं. आमी एकसराच्या मनान आमचेच समुदाय आमच्याच कुटुंबान एकठांय रावप हे मागण्यांत वांटो घेवची गरज. आनी तेच बरोबर देवाचें उतर ह्या दिसांनी फुडें भुरग्यांक करतूच ना, घरांत आमी करतूच शिकोवंक जाता. आपुलबाय दाखोवंक जाता आमच्या धर्माची, आमच्या संस्कारांची, ओदिकूच दिसाची भेटेची. दुसरी कुविसुमीची आमी शिकवण भुरग्यांक घरांतूय शिकोवन ह्या भावार्थाच्या एकचारान आमी ओदीक थीत रावंक वाडपाक दिलो. आयज जेन्ना आमी देवाच्या जेजूच्या कुडीर रावपाची देवाची परब करता ती पोरबेंतल्यान ओदीक आनी ओदीक जेजूच्या एकवटान रावप होच जेजू आमकां आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या जेवणांतल्यान आमकां व्हड आनी आशिर्वाद जावंक ह्या दिसाचे भेटेन कृपा आनी आदार वांटो घेवंक. आनी आतां आमची वाडपाची सदना आमी बरोबर करूया. सन्मानता देवा सर्ववेदान बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या विस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आमकां आनिकाय चोरलो, पोंस पिलाताका ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसाक झुडलो, तो मेलो ताका देगी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सुरपेदारा देवाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिम्यान मेल्ल्यांची पुसपी करूंक येतलो, सन्मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक कुविसुमीक, वखदां सैतान, पातकाचे पक्षणे, कुडीचे जेवणपण, शासनाचे जिवीत. आमेन. देवा मुखार आमी करची म्हणटा असले मनान आमची मागणी बाबाची करूया. पवित्र सुमेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी हीच सोम्याची कुडी रावपाची रूच आनी मोडसाण आपल्या देगीवर जिविता वरवीं आपल्या पोरचेच्या जिवितांत किल्ला हाडून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचे मदें रासलो तरेकवार वेवचार आसा तो नबय करून आनी शांती एकवट हाडटा तसले एक उपाय घेवन तांकां पवित्र आत्म्याचो स्वाळ आनी स्फूर्ती मागुया. म्हजे मास
म्हजे सोबेची येतात आनी हांव तांचे सोबेची येता. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सोंपल्यांनी सदांच जेजू सोबे देखून जियोंक आनी ताचीच खोटाई बरो वावर करून बरी फळां उत्पन्न करून बापा लागीं मागुया. पौंडो खातात ती सासणांची बी आसतली. ह्या जेजूच्या उतराचेर वावर आनी बोरमासो धरून सोबत गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक तेंच जेजून वाचयल्ले सासणीक जिवीत भाव करून बापा लागीं मागुया. Between Vedanga and Korea, Scene 39, page number 45. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली मेळ्ळी आमच्या नात्या पवित्र वेच्या आदावा सर्वेस्पर मान घेऊन गो मोगाळ बाबा तुझ्या प्रितीवन पुताच्या काळजाचो उतरां व्हडलो मोग पडून हे आमचे बलिदान तुवें मानून घे. आमचे वस्कोतायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तुज्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकुतीन आमच्या अपराधांचे भोगसणे आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्परांत युवाता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक गीत वासूया. सर्वेश्वराक उबीत बापा सर्वोद्वेदार आनी शासनाचे देवा सोर काळ्या सोर लायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की उत्साक बालो वाचून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कणबण्यांतले वावले रोगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली चोर सडपणेची चोरीन संतोशान दान बागोवच्याक आपल्या विणवल्या काळजान सडपणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भोगता सांगाती निरोध करी आमी तुजी स्तुती गायता. Thank you.
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपली सुशेन कौश व्हरोंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच करून जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक वाराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आ समेस तुमचे पासत तें वावरो दिले हे म्हज्या उगडासाक करात पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सर्वेस्परा आमचे मृत्यूचेर विस्तारले तुजे पवित्र विचोक रासवण फ्रांसीस आमच्या मागीर बाबा फिलिप नेरी आमच्या होली बाबा सगळे यात्रिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान पडय पुरोच ब्रह्मणाचो पर्व सदर मेल्यार ते आमच्या बाबूची काकूक कर ताका ज्येष्ठ नदी मेल्या सुमेस्तान तुजे कोसरीत तुका मोड म्हणून पावकर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे मायेच नदी तुजो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन धर प्रधान भाग्यवन फिलिप आनी जाकोब आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या सगल्या भक्ता बरोबर भाग्यवन तुजे वाचा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वानोदी ताचे सकता तुजे महिमा गावून आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या उदाव होय Dia Jesu morbi, dia Jesu sangata, dia Jesu tai. Pavitratmyacha ek modan, Sotpurvedar Baba, Sorvotona divoi potuka, Sasnacha sasna. आमचे बाबा हे भाग्य स्पोर्टला आमकां मागता डेली ब्रेड जावं कुडीच्या वाटेर ओत्मीक वाटेर आमकां सदांच देवाच्या आदाराची गरज तर संवसाराची गरज मागतना ओत्मीक वाटेर आमकां सदांच आमी कृपेन पाडून ही दिसपोटे दिसाची भेट आमकां बेगीन फावो जावंक आदार मागून करुया आमच्या जिवार सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां तुझी गोशी स्वर्गात जाता गोशी संवसारात जावं आमचो दिसपटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या गोश्टिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां धरणेक म्हणून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्या आमकां दी सोगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी मोरपाशान उद्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोदपाक लागली सुटोय आ सर्व आकांतांतली घटाय
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजी पवित्र शुभेच्छा भगवंतांचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेदारान वोट चलयता ह्या शासनाच्या शासनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो स्वामी आमकां जिवितांत समुद्र असल्या बाबडटात हे जेजूच्या जेवणात आमी वांटो घेतात हे सगळीं आमी सुभागी सोया तुजें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याच्या गरजेची उतरां क्रिया D7 पेज 250. Deus म्हजे जेजू भोग पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. सोंपता परोस तुजो हांव भोग करता. जेजू तुका म्हज्या वतम्याक शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोग अमोलीक मांस रगत म्हज्या शेवूंक जायना देखून वतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले तरी हांव तुका वायक मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो पडसरून कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. बापा शासनान तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसर वैपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदीक मोटोनी एकठांय करून त्याच उतरां व्हडट्या सुखाची फोड म्हणा जेजूची उमोडीक पूर्ण रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजांत ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आम्हा समेस्तांक तुवें बसलेल्या शासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आयचो आयतार संध्याकाळाचो इकरावो आयतार जेजूच्या भोव पवित्र कुडीच्या रगताची दबाजी करप शांती साक्रामेंतो एकाच रुपयान सदांच वांटो घेवन एकूच कूड घडोवंक आमकां शिकय जेजू. आयचे मीस आमी युट्यूबार तुमकां दाखोवंक प्रयत्न करतले. आजून पासून लोकांक सांगाती मिसां करूंक परवानगी ना. कोरोना व्हायरस गोंयांत वाडत येता. दिंगाक कॅर घेवची गरज आसा. तशेंच आवय बापाय भुरग्यांक घरांतूच वचून कॅटेकिजम शिकोवची. ह्या दिसांनी बरी संदी आसा. घरांत आमी भुरग्यांक वचून शिकोया. कोविड-19 पिडा मोरमुगांव तालुक्यांत अदीक करून वास्को वाडलेल्या कारणान आनी पडटाली लागींच आसलेल्यान तशेंच एकूच वाराड सेम डेनरी आसलेल्यान फिरगोजीची कचेरी आमची इगोजीची कचेरी ऑफिस 30 तारीख जून पर्यंत पब्लिकाक बंद आसतली.
खातीर ती आमी सांगतले कोणूय चड गरज आसल्यार फोन करून चवकशी करूं येता चर्च नंबर आमी जाणा मातशें समजून घेवचें तशेंच पिडीन आसलेल्या जावं वास्कोच्या पाद्री पासतूय आमी मागचें ह्या दिसांनी दिसली तुजे भायर तुजेच्या ऑफिसांत येवचें पावस एक देवाचें देणें ताचो बरो फायदो काडून शेत रोवन वाटांनी झाडां रोवन आनी किचन गार्डन करून उदरगत करूंक एक उलो करता लेट अस ट्राय टू बी सेल्फ रिलायंट आमी जाणा ह्या दिसांनी आमी कितें करता कितें पियेता तें आमीच न्हू तुजीच भाट तुजी सुवात आहा कितेंय तुवें रोय आनी पावसान मदीं आमी भलायकी सांबाळची गरज आहा म्हणून आमी आमची भाजी पालो दुसरे शेतां भाटां पिल्यार जाल्यार तेचें उत्पन्न आमी करूं 19 जून 19 तारखेर जुन्याचे शुक्रारा जेजूच्या ओ पवित्र काळजाची लोबाची करप फीस्ट ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जेजस इगोजेन आमी पाद्री फीस्ट समोरतल्या आनी उपरांत पवित्र ऑर करतल्या तेंय तुमकां युट्यूबार दाखयतले पॅरिश बुलेटीन ऑगस्ट म्हयन्यांत छापतल्या कोणूय जावेलिटी एडवर्टिजमेंट बर्थडे विशीं वो लेख दिवंक सोदतात आनी जुलयाचे 10 पासून दिवं येता आमची किरीत दिनवास आमच्या OLPS आमचे इस्कॉलाचे हेडमास्टर सर गिलरॉय डिसोजा सुमार 100 वर्सां आमच्या इस्कॉलांत ताणें मोगान सेवा दिली आनी आतां ताची बदली जावन तो बारका इस्कॉलांत हेडमास्टर कसो गेला आमी ताका बरें उलयता फुडें ताची भलायकी मागता आनी आमची नवी हेडमिस्ट्रेस आयल्यात मिसीस ग्लोरीन डायस तिकाय आमी मागीर मोगा सहयोग दिता आनी आमचोय सहकार वासयता आनीक आमचे इस्कॉल तिचेय वरवीं मदीं उदरगतीच्या पावलार पावप ही आमची मागणी तशेंच आमकां सेवा दिताले आमच्या घरांत जावं विल्फ्रेड वाचता आनी आमची वय लुईसा तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा जायती वाचता ताणें सेवा